आम आदमी पार्टी सदांच स्वराज्याचो प्रिंसिपल फॉलो करीत आयल्यात. लोकांक जे जाय आनी लोकां खातीर कितें लोक मागतात तें आमी करतले. हांव उत्तर गोंयचो खासदार म्हणून निवडून येतकच आमचे जे 20 मतदारसंघाचे प्रतिनिधी आसतले त्या प्रतिनिधींक मेळून 20 मतदारसंघाच्यो ज्यो समस्या आसा ते लोकां कडल्यान समजून घेवन त्यो सुटाव्यो करपाचो प्रयत्न करतलो. खासदार म्हणून वर्साक जो 5 कोटीचो निधी येता तो निधी त्या त्या मतदारसंघांनी गरज आसा ती कामां करून तो पूर्ण 5 कोटीचो निधी खर्च करतलो. आज लोकसभेन सध्याचो खासदार कसलोच प्रश्न उपस्थित करिना. मुखेल म्हणजे कितें आसा की लोकसभेन ज्यो ज्यो समस्या आसा ताजेर प्रश्न मांडप आनी ताजेर कितें तरी तोडगो काडून घेवप, रिझोल्युशनां पास करून घेवप, तें कांयच जायना. आयचो 20 वर्साचो खासदार फक्त वचून रिबिनां कापता आनी प्रोजेक्ट आसा थंय वचून उद्घाटनां करता, हाजे शिवाय कांय ना. आज पर्यंत ताणें खंयचेच पयशे आपले येतात ते 50% सुद्दां मोडूंक ना असो सगळो आमचो अहवाल दाखयता. तुमचे हेजे फुडें तुमकां कितें चॅलेंजीस आहा? तुमचे ऑपोनंट ना ते काँग्रेस आहा हे आहा तेजे? काँग्रेस पक्ष आनी बीजेपी पक्ष आयज कोण पण तोच कळना. काल काँग्रेसीन आसलेलो आयज बीजेपीन वता, काल बीजेपीन आसलेलो आयज काँग्रेसीन वता. हूज हू म्हणून जेन्ना आमकां पयलीं आसताले करंट अफेर्स तेन्ना विचारताले हू इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, हू इज द प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हू इज द फायनान्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अशें ते आसताले. हू इज द बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया, अशे तरेतरेचे प्रश्न आसताले. हूज हू म्हणून आयज हूज हू सांगप कठीण. बाबू आजगांवकर म्हणटा ह्यो आपलो लास्ट टायम की आय विल नॉट चेंज द पार्टी. बाबून कितल्यो पार्ट्यो बदलल्यो. फ्रांसीस सार्दिनान कितल्यो पार्ट्यो बदलल्यो. फ्रांसीस सार्दिनाचो चेडो थंय बसून आम आदमीच्या पार्टीच्या हाजेर सांगता की आपूण आम आदमी पार्टीचो काँग्रेस लुटेरा म्हणून. त्याचो बापूय आयज जो काँग्रेसीक गाळी घाली तो आयज साऊथ गोवाचो कॅन्डिडेट. नॉर्थ गोवा काँग्रेसी कडेन कॅन्डिडेट ना. गिरीश सावताचो मनीस तो आयज हांगा येवन रावला कित्याक तेंचे कडेन कॅन्डिडेट ना नॉर्थाक. सो अशी परिस्थिती आसा, तेंचे कडेन कॅन्डिडेट ना. आसा ते खंयसून खंय उडयो मारतले ते गॅरंटी ना. आम आदमी पार्टीचे कॅन्डिडेट नॉट फॉर सेल.